Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आता आईच्या मागण्या आजी जमत आम्ही मागण्यावर प्रारंभ करूया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळा बापा तुका आम्ही आज अर्घ दिता कित्याक तू आमचे सवय आसाय. तुवें आमकां बाप म्हणून उलोवंक आमकां तुवें ते हक्क तुवें आमकां दिलाय. आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुजी भुरगीं जावन आसा. साबार वेळार साबार फावटी आमी चुकोवन पडता तरी तूं आमकां सांबाळटाय. तूं आमचे गुन्हे हांव तुज्या मतीन दवरनाय. बागार तुजे कृपेन आमकां तूं सांबाळन व्हरून आसाय. आमी तुका अर्घ दिता. आमच्या ह्या जिविता खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुवें आमकां सोदून आयिल्लय. तुजो पूत जेजू आमकां सोदून आयिल्लो आनी केन्ना आमी ताका मेळ्ळ्या ताणें आमकां आपल्या खांद्यार घालून आमकां परत एक फाटी हिंडाक आपोवन हाडलें. बापा आमी तुका अर्घ दिता. आमी योग्य न्ही जाल्यारय तुवें आमकां योग्य जायशें तुज्या पुता द्वारे आमकां केलें. बापा आयच्या दिसा आमी हें तुजें उतर नियाळूंक वेता. तुजें उतर नासता आमकां जियोंक असाध्य. कित्याक आतां आमी तुजीं भुरगीं जावन आसा आनी हें उतर आमी सदां न्हीत दीस आनी रात नियाळ करन त्या उतरा प्रमाणे तें उतर आमकां कशें चलोवंक शिकयता तशें आमकां चलोवंक तुजी कृपा आमकां तूं दिवन आसाय. बापा जें कितें म्हज्या तोंडान तूं आज घालताय तें तुजे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आयलां आनी हें उतर म्हाका आनी हेरांकी म्हज्या भाव भयणींकी एक मार्गदर्शन मुखल्या जिविताक मार्गदर्शन हेरांक तुज्या उतराक आपोवन हाडूंक हिंडातावन भायर आसल्यांकी तुज्या हिंडान फाटी हाडूंक आमकां हें प्रेरण जावं दी. जें कितें तूं आज खुशी व्हरताय त्या प्रमाणे तीं उतरां म्हज्या तोंडांत येवं दी. हें हांव मागतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांकी बरी रात मागता. गांवांत असलेले सगळ्यांचे म्हाका दिसता जेवण जालां आसतलें. सुमार तेंपा उपरांत प्रेज द लॉर्ड. ऐकता ओके या प्रेज द लॉर्ड. खंय आयकनातल्यार एक जस्ट एक म्हाका मेसेज घाला जाय ते म्हजे खंय उतर तो आवाज आयकना जाल्यार जेजू करगा. साबार तेंपा उपरांत आज हांव हांगासर शिकवण दिवंक आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस.
आनी हे म्हाका परत एक फावटी देवा जेजून अवकाश केल्ल्याक हांव जेजूक अर्गां दितां. आतां आमी प्रारंभ करतना म्हजे एक धाकटे सवाल आसा सगळ्यांक की आमी हांगासर सगळीं बॉर्न अगेन जावन आसा, म्हळ्यार परत काय म्हणटात परत जल्म आमकां मेळ्ळा, नवो जल्म आमकां मेळ्ळा. तर हांगासर कोणी परत जल्मा उपरांत म्हळ्यार बॉर्न अगेन जाल्या उपरांत कोणी सर हांगासर कश्ट नातल्लीं आसात गे? या कसलें स्ट्रेस, कसलें चॅलेंज आमच्या जिवितांत नातल्लीं कोणी आसात गे? म्हळ्यार कंप्लीट स्ट्रेस फ्री, कसलेंय कंत हुस्को बेजाराय कांय नांच ना, कसलेंय चॅलेंजीस नांत नात, तसलीं कोणी आसात गे हांगासर? ना. प्रेज द लॉर्ड. कोणी नांत. ओके. होय. कोणी आसत? आसल्यार आसा म्हण. ना ब्रदर, तुम्ही कंटिन्यू करा. आम्ही फाल्यां जावन रिट्रीट स्टार्ट न्ही, तशें आमी हांगा टॅरांत आसा. ओके, नो प्रॉब्लेम. कॅरी ऑन. ओके. Sure. ओके, प्रेज द लॉर्ड. तशें सो हांगासर कोणी आसात, कोणी नात, कित्याक म्हळ्यार अरी की तांचे कश्ट आसात. पयलें म्हजें एक चिंतप आसलें, ओके, कोणाचे इवन म्हाका खंयचे चॅलेंज येता ना, हे खंयचोय एक आलेंगी एक शिराप आसूं काय गी म्हूण चिंतलो. ओके, ह्या कोणाय मनशाचो एक कश्ट काले एक कश्टांत आसात, ह्या काले कश्टाक सांपडल्यात म्हूण चिंतना तांचे वयर कालेंगी एक शिराप आसतलो म्हूण हांव चिंतलो. ओके. आनी एक चिंतप म्हणजे आतां रिसेंट मुशेरी आसले चिंतप. ओके, केन्नाय कोणाचे काले कश्ट आयले म्हणटना इवन थोड्या तेंपा पयलें म्हाकाय एक चॅलेंज आयिल्लें म्हज्या जिवितांत. त्या वेळार हांवें तशें चिंतलें, काळिंगी सर चुकलो आसतलो हांव म्हणून. ओके, तर तसर परत एक फावटी हांव ह्या खंयच्यात म्हजें फोकस, म्हजें चिंतप हांवें परत एक फावटी नियमशास्त्रा वयर घालें. वय, कित्याक नियमशास्त्र आमकां काले शिकयता, कोण देवाचें उतर पाळिना, उपदेश पाळिना, तो शिरापलेलो जाता म्हणून. सो परत एक फावटी म्हजें चिंतप जेजूंत हांव जेजूच्या उतरांत हांव परत एक फावटी नियमशास्त्राक गेलो. आनी त्या वेळार पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयलें आनी ह्याच चिंतपा वयर हांव नियाळ करनलो. आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान मस्त एग्जाम्पल दिलें. आनी एक एग्जाम्पल जावन आसा जाकोबाचो पूत जुजे. प्रेज द लॉर्ड. आतां जाकोबाचो पूत जुजेक ताका तेज्या जिवितांत मस्त चॅलेंजीस आयले. ओके, आतां ताजे काल्याले ताजे फोकस केवल आनी केवल ताका आयिल्ल्या देवाच्या उतरांत आसलें. आनी म्हणजे ताका देवाचें उतर कशें येतालें, ताज्या स्वप्नांत जावन येतालीं, ताका स्वपन पडतालें. ते दाडा बरयिल्लें उतर नासलें, पूण ताका देव ताका स्वप्नांत ताका ताजें उतर तो दितालो. आनी ताजें फोकस कंप्लीट ताजे वयर आसलें, संपूर्ण तरान ताजे वयर आसलें. पूण ताका साबार कश्टांनी वचूंक पडलें. इजिप्ताचो गव्हर्नर जावच्या म्हणसर ताका साबार कश्ट, एक कश्ट मुक्तले म्हणटना आनी एक कश्ट प्रारंभ जातले. पयलें ताका भावांनी विकल्या उपरांत ताका फेराओचो काय म्हणटात मेन सोजर आसलो ह्या सेनाधिपती, ताज्या घरांत तो कामाक वेता. थंयसर सगळें बरें जावन येता, सगळें कंट्रोल ताज्या हाताक येता आनी ताज्यातून मस्त बरेंपण थंयसर जाता. ताज्या धन्याक मस्त लाभ मेळटा. पूण तरी थंयसर ताका ताजे वयर एक बदलाम घालून ताका थंयसर थिंगावन परतें ताका बंदड्यान घालतात. आनी बंदडेंतावन थंयसर मागीर ताका थंयसर सुटका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. अशें ताका एका वयर एक कश्ट येवनूच आसले. आतां तो देवाच्या काय म्हणटा त्या स्वप्ना वयरच ताजें फोकस आसलें, म्हळ्यार देवाच्या उतरा वयरच ताजें फोकस आसलें, तरी ताका कश्ट येतात. प्रेज द लॉर्ड. तर आनीक एग्जाम्पल म्हाका मेळ्ळें, पवित्र आत्म्यान प्रेरण दिलें की दाविदाक राय म्हणून मागतात आनी राय म्हणून सॅम्युएल प्रवादी ताका मागल्या उपरांत ताका चॅलेंजा वयर चॅलेंज येता. तो ताजे जीव काय म्हणटा ताजो जीव रिस्केर पडटा.
आणि केन्ना हे सगळें जालें ताणें गोलियताक त्या इस्रायलाच्या व्हडल्या दुस्मानाक मारल्या उपरांत तांचो सांवार कोणी इस्रायलान कोणी एकलो गोलियताच्या मुखार रावूंक सोदलो कोणी एकलो नातलो तरी दावीद रावता सगळ्यांच्या प्रायेन तो सगळ्यांच्या ल्हान आसता तरी तो ताच्या मुखार रावता आनी त्या गोलियताक तो मारता इस्रायलाच्या व्हडल्या दुस्मानाक इस्रायल त्या राजाच्या व्हडल्या दुस्मानाक तो मारता तरी ताचे उपरांत ताका ताजें काय म्हणटा ताचे वयर आकांता वयर हाकांत येतात. आतां हे सगळे कोण आसले ताचे फुणी ताचेय फोकस सगळे जेजूच्या वयर आसले. आतां नव्या सल्ल्याक आयल्यार पळया सगळे आपोस्तल जेजूच्या जिवनपणा सर्गारोहण जाल्या उपरांत ते शुभ वार्ता प्रगट करून येतात आनी कोणाचेय जिवीत एक सुलाभाचें जिवीत म्हणलें नातलें या ट्रेस फ्री आकांताचे कसले कोणाचें जिवीत नातलें सगळ्यांक एका वयर एक चॅलेंजीस येवनूच आसात आनी त्या वेळार म्हाका समजलें कश्ट येवचे ते शिरापणी कश्ट चॅलेंजीस ह्या जिवितांत येतातच कित्याक जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत कत हुस्को आसतलेच पूण हांवें ह्या हाचे वयर जैत जोडलां. पूण आतां आमी चलवतां थोडे फावटी आमकां चॅलेंज येता या आमच्या कश्टांतावन भायर येवंक जायना. हांवूय एका थोड्या तेंपा पयलीं एका चॅलेंजांत आसुल्लो आनी हांव धडपडटालों कशें भायर येवचें गे म्हणून आनी त्या वेळ आनी तेन्ना म्हाका जालें म्हणटात ब्रदर जॉन्सनाची शिकवण मेळ्ळी सोमा टायमार की आमचे काले करता आमी आमचे चिंताप आमी प्रॉब्लेमा वयर फोकस करता प्रॉब्लेमांतावन कशें भायर येवचें ह्या प्रॉब्लेमा वयर फोकस करता आनी तेन्ना म्हजी चिंताप देवाच्या उतरांतावन संवसाराच्या जाणवायक संवसाराच्या चिंतपाक शिफ्ट जाता आनी त्या वेळार काय जाता आमचो दुस्मान आमचो सैतान आमकां मारा वयर मार दिता आनी अशें पूण केन्ना परत एक पटी आमची सूख समजून केन्ना आमी परत एक पटी फाटीं येता देवाच्या उतराक तेन्ना आनी ताच्या उतरा प्रकार आमी काय म्हणटात ताजे उतर आमकां चलयता तेन्ना आमी आमकां काय म्हणटात जैत मेळटा प्रेज द लॉर्ड. आतां फॉर एग्जांपल काय जाता थोड्यांनी सांगचे आसा सडावत देवाच्या उतरांत काय म्हणटा देवाची चड वळख नासल्यांनी सांगचे आसा आमी देवाच्या उतरा प्रकार आतां कोणी तुमी आतां सुमार जाणांक तुमी तुमच्या मोगाच्यांक तुमी काय म्हणटात देवाचे ती कश्टार आसतना देवाच्या उतराचे सगळें तांकां तुमी समजोणी दिवंक येताना ती म्हणटात तुका कशें कळीत आसा की म्हजे कश्ट काले म्हणून तुका समजना कित्याक तूं त्या कश्टार नाय हांव कश्टार आसा तर तुका कशें तुका ते समजनात कश्ट म्हजे म्हूण तशें साबार फावटी सांगिल्लें तुमी तुमकां तें आयकोंक मेळ्ळां आसतलें. प्रेज द लॉर्ड वय तर काय म्हणटात आतां पळया देवा एकल्याक तांचे कश्ट आसात पूण एका मनशाक आनी एका मनशाच्या डिफरंट म्हळ्यार एक संपूर्ण दुसरेच तराचे कश्ट आसात पूण काले जाता तो मनीस त्या कश्टांत आसा म्हूण जाल्यार आनी देव तांकां सगळ्यांक आमचो मोग करता आनी इक्वल मोग करता कोणाक एकल्याचो चड कोणाक एकल्याचो उणो मोग करिना तर एक मनीस जर ताच्या त्या कश्टांत आसा म्हूण जाल्यार देवाक कळीत आसा तो मनीस त्या कश्टांतावन जेजूच्या कृपे मारिपात त्या कश्टांतावन भायर येवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. फॉर एग्जांपल एकल्याक मनशाक एकल्याक एक रीण आसा म्हण चिंतया ओके आनी तो त्या रिणांत आसा तर ताका त्या एका रिणाचे त्या टायपाचे एक कश्टान तो सांपडला. आनीकलो मनीस आसा म्हण चिंतया ताका ताज्या एक काय म्हणटात ताजे वयर एक पटकिरो अपराध जावन ताजी केस कोर्टांत आसा म्हण चिंतया. आतां ह्या दोगांय मनशाचे कश्ट वेगळे वेगळे जावन आसात. दोगांय मनशांचे कश्ट वेगळे वेगळे जावन आसात पूण दोगी मनीस कश्टार आसात पूण वेगळे जावन आसात. आतां रिणारासचो मनीस चिंतुका दुसरे बरे सुखी कित्याक म्हळ्यार ताका तो रिणांत आसा म्हळ्यार दुसऱ्या कोणाकी रीण ते नात आनी ताजी चिंतप जर तर रीण कशें फारीक करचें तात चिंतपांत आसा
तर आनीकलो मनीस जो ताका कोर्टान केस आसा ताजी पोटकिरो अपराध घालून ताका सांपडायला तो चिंतूंक आतां एर कितले सुखी आसा कित्याक म्हळ्यार आपूण एका कोर्टीच्या केसींत आसा आनी तातूंत कसले निर्णय येता म्हूण कळीत ना म्हणून आनी त्या परिस्थितींतल्यान कशें भायर येवचें आतां त्या मनशाक एक देवासपण असो देवाचें उतर दिवचो मनीस तांकां मेळ्ळो म्हूण चिंतया आनी तो देवाचें उतर दितना ते सांगूंक पुरो की तुका कशें कळीत आसत आमी खंयच्या कश्टांतल्यान येतात म्हणून कित्याक खंडी जावन कळीत जायना पूण ताका एकच आसा देवाचें उतराक कळीत आसा जेजूक कळीत आसा आमच्या बापाक कळीत आसा की तो मनीस खंयच्या कश्टार आसा म्हणून कित्याक देव आपणा आमकां सोंसूंक जायना तसल्या संकश्टांत सांपडोवंक केन्नाय सोडिना तर तो मनीस ते देवाक गोत्ता ताजीर आसना तो मनीस ते दोगी ताजीर आसना तर बापाक गोत्ता आसा की त्या मनीस त्या कश्टांतून भायर येवंक शकता म्हणून पूण ताका एक डायरेक्शन जायचें ताका एक मार्गदर्शन जायचें आनी तेन्ना तो एक काय म्हणटा एका प्रवाद्याक एका ताच्या सेवकाक तो धाडटा आनी ताका देवाचें उतर दिवंक आनी त्या देवाच्या उतरांत त्या मनशा जावन ताका सुटका मेळना पूण ते देवाचें उतर तो दिता ते मनीस तो ते उतर तो स्विकार करता आनी त्या उतरांत आसता एनॉयंटींग त्या माकणी त्या उतरांत आसता आनी तें उतर ताका सुटका दिवंक पावता प्रेज द लॉर्ड तर आमकांय तशें तर म्हाका म्हज्या जिणेंत केन्ना काय म्हणटात कश्ट आयिल्ले म्हजे फोकस जेजू करगा त्या वेळार म्हाका काय म्हणटात करेक्ट डायरेक्शन करेक्ट मार्गदर्शन मेळ्ळें आनी हांवें कालें केलें सगळे म्हजे फोकस हांवें देवाच्या उतरा वयर घाले कशें घालें की म्हळ्यार सगळे म्हजे टायम हांवें देवाचें उतर शिकच्यांतच करसिलो तितलेंच केल्लें हांवें दुसरें कांय करूं ना कित्याक म्हळ्यार दुसरें कांय एफर्टच घालूं ना कित्याक दुसरें कालें करचें कळीत कालें करचें म्हळ्यार कळीत म्हाका नासलें सो त्या देखून हांवें घालें सगळे एफर्ट म्हजे देवाचें उतर शिकच्यांतच घालें आनी तें जें कितें शिकलो तातूंतल्यान म्हाका एनॉयंटींग मेळ्ळें आनी तें एनॉयंटिंगांत तावन म्हाका म्हज्या सगळ्या काय म्हणटात प्रॉब्लेम्सांतावन म्हाका सुटका मेळ्ळी प्रेज द लॉर्ड कित्याक हांगासर जेजूचें उतर सांगता पळया आमी कंपेर हें केल्यार स्क्रीन प्रेज द लॉर्ड जुआंवचें जुआंवचो पयलो अध्याय ओके वेळा काळा पूर्वी जुआंवचो पयलो अध्याय पयली वळ म्हणजे स्क्रीन दिसता न्ही दिसता वाशिजेगे वाचला या 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 वेळा काळापूर्वी सोबद असलो सोबदू देवा सोवे असलो सोबदू देव जावन असलो प्रेज द लॉर्ड वय तितलेंच वय पळय वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो शब्द देवा सोवे असलो शब्द देव जावन असलो आतां आमकां कळीत आसा हो शब्द म्हळ्यार जेजू ओके आतां हांगासर जेजू आमकां सांगता पळय हांवें म्हजे जिणेंत देवाचें उतर हांवें प्रॅक्टीस करचें हें जस्ट तुमकां एक एग्जांपल दिवचें जुआंव 14 आनी 6 ओके हांगासर काय म्हणटा जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरसी वसोंक जायना हो प्रेज द लॉर्ड पण हांगासर शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा पूर्वी शब्द जावन आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो आनी हांगासर सांगता हांवच ती वाट म्हळ्यार हांगासर आतां जुआंवचो परत एक पाटी फाटी येता हांगासर शब्द आसच्या कडेन तुमी जेजू घाला ओके वेळा काळा पूर्वी जेजू आसलो जेजू देवा सोवे आसलो जेजू देव जावन आसलो प्रेज द लॉर्ड ओके आतां जेजू म्हणटा हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हळ्यार आतां कालें जालां अशें आतां हातूंत म्हाका समजलें की म्हज्या जेजूच वाट जावन आसा तर हांवें म्हज्या काले प्रॉब्लेम्स म्हज्या जिणेंत आसात
त्या प्रॉब्लेमाच्या वयर हांवें नियाळ करच्या बदलेक हांवें जेजूचो नियाळ करता. हांव जेजूची काय म्हणटात जेजूचे उतर शिकता. ओके, आनी हांवें तेंच करतना म्हाका खाले प्रॉब्लेम्स आसात म्हाका कळीच नासतना ते सगळे प्रॉब्लेम एकामेका काय जाले सॉल्व जावनूच गेले. पयिल्लें कालें जालें म्हज्या मती वयर. म्हजे चिंताप त्या प्रॉब्लेमा वयर हांवें नियाळ करच्या बदलेक म्हजे चिंताप आतां जेजू वयर आयलें, जेजूच्या उतरां वयर आयलें. तशें हांवें काय करचे 2 शब्द काणकोणचे शिकतना अशेंच एकामेका हांवें काय म्हणटात हें करचें ताळ कंपेर करचे, एकामेका जॉयंट करचे आनी हांवें अशें शिकचें. त्या वेळार आनी चड म्हाका काय म्हणटा ताजे वयर चड समजणी म्हाका मेळटा आनी तें हांवें काय करचें प्रॉब्लेम्सा वयर ह्या काले चॅलेंजा वयर हांवें एप्लाय करचें. प्रेज द लॉर्ड. अशें एका वयर हें जावन आसलें. आनीक कालेंगे म्हळ्यार काय म्हणटात दुसरे म्हजे कुडीचे लास्ट म्हणटात या आमी आमच्या साईमाथान आमी थोडे वेळचे करचे काय म्हणटात मोसोर राग. म्हाका कठीण राग येतालो. परत एक पटी पयलें आसलो देवाच्या उतरांत आसतना परत गेलें, आतां परत एक पटी म्हज्या कामाच्या जाग्यार म्हाका कठीण राग येतालो. थोड्यांनी सूख करतना या कालें करतना सोडूणें करतना कठीण राग येतालो आनी हांव त्या रागांत म्हाका कळ्ळें आतां हो राग देवाचो काय म्हणटा बरो राग न्ही हो, काय म्हणटात दैवीक राग न्ही हो राग कुडीचो राग, सायबाचो राग. आतां हो राग हांवें कशें कंट्रोल करचो, ह्या कशें हांवें ताका नाश करचो. आनी त्या वेळार म्हाका एकच पवित्र आत्म्यान सांगलें की तुजो वेळ तुवें इल्लो उणो केलाय जेजूचें उतर शिकच्यांत आनी तुजो चड वेळ तुजी चिंताप म्हळ्यार चिंताप चड तुवें तुज्या कामा वयर फोकस करताय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हजें एकच फोकस आसलें की म्हजें काम परफेक्ट जायचें, म्हजें काम समा जायचें, करेक्ट जायचें आनी थंयसर कोणी आड येताना म्हाका राग येतालो. आनी ह्या वेळार म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें की न्हय तुवें काले फोकस करूंक आसा ताजे वयर तूं करतेत नाय बगार तूं खंयचे फोकस करनजो ताजे वयर करनासाय. म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या संगतेत हांव फोकस करनासाय. प्रेज द लॉर्ड. परत पटी कालें जालें हांवें तें म्हाका ताजें खंयसर हांव चुकोन पडलो म्हणून म्हाका पवित्र आत्म्यान दाखोवन दिलें. म्हाका ताणें गुन्यांवकार करूं ना, बगार म्हजो मोगान म्हजो खंयसर चुकोन पडलो म्हणलें म्हाका ताणें दाखोवन दिलें आनी परत एक पटी हांवें कालें केलें म्हजें सगळें फोकस हांवें देवाच्या उतरां काडलें. आनी अशें देवाच्या उतरां काडटना थंयसर समाधान भोगलें, मस्त समाधान भोगलें आनी हें समाधान म्हज्या काय म्हणटात म्हज्या जिवितांत हांवें काय म्हणटात एप्लाय केलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जिजस. आनी हें कळीत नासतना एकच पटी म्हाका राग येवंक आसलो पूण हांवें तें सगळें पयलें हांवें प्रॉब्लेम समजून काडून गेलें वय हें आसा हें म्हाका न्हय हें म्हाका संबंद जाल्लें न्हय, हें दुस्मानांत हांव आसा. त्या देखून हांवें म्हजी चिंता बदली केलें आनी परत एक पटी म्हजें फोकस देवाच्या उतरां काडलें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक एक उडास दवरया, आमी कितलीं वर्सां मागणें करूंक पुरो, कितलीं वर्सां आमचें मागणें आसूंक पुरो, पूण मागण्यांत खंयचेय प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले हांवें तितलें पळोवं ना. पूण जर तर आमचें फोकस देवाच्या उतरांत आसा आनी त्या उतरां मारिपात आमच्या काळजांत तावन तें येता भायर उतर आनी त्या उतरान आमकां आमच्या प्रॉब्लेम्सांतावन कालें दिलां सुटका दिल्या. कित्याक म्हळ्यार साबार हांवें मस्त मागलां कित्याक तें कितें मागलां तें म्हाका केन्नाय मेळोंक नासलें. पूण केन्ना देवाच्या उतराक आयलो आनी ह्या उतरां वयर म्हजें फोकस केलें आनी त्या फोकसांत म्हाका कालें म्हळ्यार सगळे प्रॉब्लेम म्हजे सॉल्व जाले. एग्जांपल तुमकां दिवचें जाल्यार आमी सदावत मागण्यांत आसतना म्हजी चिंता पयली हांवें पोर केलां न्ही, काल केलां न्ही, आज सकाळीं हांवें मागणें केलां न्ही, तर म्हळ्यार तशें म्हजें चिंताप आसलें. पूण तेन्ना कशें काय म्हणटात पवित्र आत्म्याची जाणवाय अशी आयली की तूं उस्वास एक सेकंडाक कळीत सुकनासतना तूं काडून घेताय, तशेंच देवाचें उतर देवाचें तें ध्यान तुवें कळमीत नासतना तुवें दवरूंक आसा म्हणून.
प्रेज द लॉर्ड. कितले आमी कशें आमी एक दिसी आमी सांगून आज आमी सकाळी उस्वास काडला तर आतां हांव रावयता म्हणून आतां रेस्ट दिता म्हणून तशें करूं ना. इवन आमी आमच्या खंयच्या न्हिदेंतय आमी आमचो उस्वास काडूनच आसता. कित्याक कुडीक त्या ऑक्सिजनाची वाऱ्याची गरज आसता. तशेंच आमचे हे जे स्पिरिच्युअल हे जिवितांतय आमकां कालें जाय जे आमकां देवाचें उतर ताजी जाणवाय आमकां जाय आनी कळमीत नासतना आमकां ताजी जाणवाय जावंक गरज आसता. सेम वे आतां पळय जेजूय ह्या संवसारांत कुडीच्या सायबान तो आसतना तो दिसा उजवाड तो शिकोवंक येतालो पूण रातीन तो बापा सरशींत आपलो वेळ करसितालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या वेळार कालें जाता ताका कालें म्हणटा ती जाणवाय ती पवित्र आत्माची सकत ती सगळी तो ताजी कालें म्हणटा ताजी सगळे ती मिसांव दिसाक उजवाडा तो कालें करतलो ह्या हेरां सांगता तो कसो करसितालो सगळें ताका देवाच्या फोकसांतून भायर एक सेकंडी तो जेजू येवना. ह्या म्हळ्यार म्हणजे संवसाराच्या संगतेक तो वचोना. इवन ताका फारिझेव संवसाराच्या संगतेंत शिरकोवन घालूंक पळयतात पूण तो दैवीक जाणवायेन तो तांकां आन्सर अशें जबाब तो फाटीं दिता की तांकांय ताचे वयर कसलेच अपराध मांडूंक ते सोकोंक नात. प्रेज द लॉर्ड. आनी अशेंच आमचें फोकस सगळो वेळ आमचो फोकस आमी देवाच्या वयर उतरा वयर आमी दवरूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. सबारपटी आमी हेरां कडेन उलयतना कालें जाता म्हाका जालां की हांवें संवसाराच्या वयर फोकस केला. प्रेज द लॉर्ड. संवसाराच्या संगती वयर हांवें फोकस केला आनी त्या वेळार कालें जातालें म्हजें उतरां देवाच्या कुशे विरोध गेल्लीं आसात. फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार रिसेंटली आमच्या गांवांत इल्लें कालें म्हणटात थोड्या संगती विशयांत कालें म्हणटात इल्ले घुसपट गोंदळ जावन आसलो आनी त्या वेळार हांव कालें करतालो म्हजें फोकस हांव न्यूसा वयर हांव घालतालो आनी न्यूसान असले संगती येताल्यो की म्हाका ते भितरल्या भितर राग येवन आसलो. कळ्ळें न्हू. म्हळ्यार पळया मनीस म्हळ्यार दुस्मान कशें म्हज्या भितर अटॅक करूंक पळयल्ले वेळार पूण आनी म्हज्या कामाच्या जाग्यार त्याच विशयांत कालें म्हणटात डिस्कशन जावन आसतलें आनी हांव तातूंत कालें म्हणटात मेतेर जातालो आनी हांवूय ताजे वयर म्हजें ओपिनियन दितालो आनी भितरल्या भितर तो एक राग तो एक एका पंगडा वयर एक पर्टिक्युलर एका पंगडा वयर म्हजो राग द्वेश सोडून येतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या वेळार म्हाका समजलें की हें कितें हांव करून आसा. पवित्र आत्म्यान म्हाका समजणी दिली की हांव हें वांकड्या वाटेन वचोन आसा कित्याक म्हजे मतींत हांवें कालें म्हणटात एक तरासो मोसोर हांवें हाडलो. एका तरासो मोसोर हें कालें म्हणटात हें आदलो गजाल न्ही. हें हांव परत एक फावटी बॉर्न अगेन जाल्या उपरांत आतां रिसेंट म्हळ्यार ह्या दिसांनी जाल्ले संगती हांव तुमचे कडेन शेअर करना आसा. तर म्हाका परत एक फावटी हें जालें परत फावटी पयलें 2020 म्हळ्यार पयले फावटी देवाच्या उतराक येताना त्या वेळार हांवें कालें गेल्लें सगळे न्यूसांत सगळ्यांत हांव भायर आयिल्लो. आतां 5 वर्सां उपरांत परत एक फावटी गेलो आनी परत एक फावटी म्हाका त्यात कालें मोतीच्या त्या एका ट्रेसान म्हाका घाल्लो पूण आतां परत एक फावटी हांवें डिसायड केलें की हांव ह्या संगतींत भायर येता आनी ह्या संगतींत हांव भायर आयलो. परत एक फावटी म्हाका जेजून समाधान दिलें कित्याक तो जागो खंयच्यान भायर आयला तो जागो तो खाली जाल्लो जागो हांवें कालें केलें देवाच्या उतरां परत एक फावटी तातूंत घालो. कित्याक इवन आमी देवाच्या उतरांत रावया ह्या बॉर्न अगेन कालें जावं दी आमचें डिसिशन आमकांच काणकोन देवान अवकाश करून दिला. पापान आमकां अवकाश करून दिला. तो केन्नाय आमच्या मारिफात तो डिसिशन काण घेना. बगर ते चॉयस डिसिशन काणकोनचें आमकां कितें जाय तें चॉयस म्हज्या कडेच आसा. फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आतां म्हाका आतां जाल्यार ती न्यूज चॅनलां आसात वेबसायट्स आसात वचून म्हाका तें ताजे वयर कालें म्हणटात थंय परत एक फावटी म्हाका वचून वाचचेत या न्यूज पळयत पूण कालें गेलां तें चॉयस म्हाका दिलां. तें त्या वाटेर गेल्यार ह्या संवसाराच्या वाटेर गेल्यार कालें जाता म्हणून म्हाका ताजी जाणवाय पवित्र आत्म्यान सांगल्या पूण
वस जेगी नाका गे म्हणलें चॉयस ताणें म्हाका दिला. तर आतां हांवें डिसायड करूंक आसा. आणि देवाच्या उतरांत अशेंच आमी डिसायड करूंक आसा. फॉर एक्झाम्पल एक उतर आमी सांगता, एक उतर आमी वाचता. खंयचें राव हांव एक फॉर एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार जेम्स म्हळ्यार जाकोब न्ही? वय वय ओके ओके. सो जाकोबाचे पत्र 1 वर्ड 22 20 आणि 2. ओके. हांगासर काले सांगता पळया. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना, त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय, नातर तुमकां तुम्ही पटयतात. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. पळय हांगासर व्हेरी मस्त क्लियर जावन आसा. हांगासर कांय येना. देवाचे उतर आमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या प्रमाणे आमी करूंक आसा. म्हळ्यार जें कितें उतर आमकां सांगता ते उतरा प्रकार आमी चलोंक आसा. तें उतर आमकां सांगता तुमी बसा म्हळ्यार आमी बसचे, उठ म्हळ्यार उठचे. आतां हें काल्याक कित्याक म्हणल्यार आमकां काले म्हणटा थोडेचे सवाल येता, पूण ते सवालाक जाप आमकां पवित्र आत्मा दिता. कित्याक आमी अशें करूं नजो, कित्याक आमी अशें करीचें म्हणलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. आनी कशें हांगासर 2 सक्ती आसा ती. आमच्या मतींत 2 तरांचे चिंतपां येतात. एक चिंतप ह्या संवसाराक संबंध जाल्लें. ह्या संवसाराक संबंध जाल्ल्या चिंतपांत द्वेष आसता, राग आसता, मोसोर आसता, काले म्हणटात बडाई आसता, आनी काले म्हणटात सुखी धऱ्या गिल्ट म्हणलें आसता. सगळें त्या संवसाराचे चिंतपांत आसता. ओके. आनीक चिंतप आसा देवाचे उतराचे चिंतप. आनी देवाच्या उतराचे चिंतपांत काले आसा स्वतंत्र आसा. तें कित्याक म्हळ्यार आमकां ती कृपा म्हणजे एक स्वतंत्रताय. ह्या कृपा आमकां जी कितें मेळ्ळ्या आतां जेजून आमकां दिल्या ती जावन आसा आमची स्वतंत्र. आमकां ते एक तांतूं स्वतंत्र आसा. आनी कालें करता आमी केन्ना देवाचें उतर आमी नियाळ करता, त्या देवाच्या उतरांत एनॉयंटींग आसता. फॉर एक्झाम्पल हांगासर आतां येंत उतर आमी पळया. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरां प्रमाणे तुमी करी जाय, ना तर तुमी तुमकां फटयतात. आतां ह्या उतरा भितर एक पॅकेज, ह्या पॅकेटी भितर काले आसा एक एनॉयंटींग म्हणलें आसा. म्हणजे माकणी म्हणटात आमी, माकणी आसता आनी तें आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. आतां आनीक सांगचें जाल्यार हांगासर आमचें सगळ्यांचें मस्त फेवरेट 1 Peter 2:24. प्रेज द लॉर्ड. ओके. हें कालें म्हणटा आमी आमी पदकाक या आमी पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर कुरसायल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां वळयलीं, ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. आतां हें उतर एक पॅकेज आनी हाच्या भितर कितें आसा आमकां एक एनॉयंटींग म्हणलें आसा. आनी तें एनॉयंटींग हांवें हें उतर वाचून नियाळ करून हाच्या वयरच नियाळ करतना म्हाका ताजें एनॉयंटींग मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. जावं पुराय खंयच्याय तशें आमी ह्या संवसाराचे प्रॉब्लेम्स जाता न्हू, आमी देवाचें उतर काणकोन तें उतर आमी ह्या प्रॉब्लेमा वयर घाल्यार आनी त्या उतरा भितर कालें तें एनॉयंटींग आसा, ती माकणी आसा, तो पावर आसा. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा देवाची सकत, आनी देवाची सकत जावन आसा आनी तें उतरच जावन आसा देव. त्या देखून ताजे वयर त्या प्रॉब्लेमा वयर देव येताना ह्या आमचो पवित्र आत्मो काम करतना ते प्रॉब्लेम थंयसर आसले, तो गुडो आसलो, काले म्हणटा तो गुडो आसलो, तो मेणा बरी पिगळोन वेता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. अशें आमचें काले म्हणटात सदांचें प्रॅक्टीस. हें काले म्हणटात हें दिसाक एक पोटी करी जाय, या 2 पोटी करी जाय, हप्त्याक एकटी करी जाय, तशें न्ही. हें सदांचें आनी सदांचें जावन आसा. अरे आमकां काले म्हणटात आमी रेतीर आमी एक दीस आमी करूंक आसता, एक घडये आमी करूंक आसता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. आतां अशेंच हांवें कालें केलें, म्हाका म्हज्या कामाच्या जाग्यार मस्त चॅलेंजीस आसले. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे म्हळ्यार म्हाका मस्त कॉम्पिटिशन आसलें. आनी ह्या वेळार हांवें कालें केलें जेजू गर्गा ब्रदरान पयलें हांव कालें करतलो जिबेच्या भाशेन उलयतलो. आतां आमकां आनीक हें दिलां
आत्मीक गरजवणी करचे आणि हांवें घाले केले ही आत्मीक गरजवणी हांवें मुंदरसून व्हेली. म्हज्या कामाच्या जाग्यार थोड्या जाग्यांनी हांव एकलोंच आसता, कित्याक म्हजे एकलोंच हांव एका रुमा भितर आसता आनी म्हाका ते बारीक खुशी म्हाका जावची, कित्याक म्हळ्यार थंयसर कोणी आसनात आनी थंयसर म्हाका काय म्हणटात तोंडान म्हाका कांय काम करूंक ना, खाली म्हज्या मतीन काम करूंक. त्या देखून हांवें म्हजी मत कामा वयर फिक्स करची, म्हजें तोंड हांवें काय म्हणटात आत्मी गरजवणी करच्यांत हांवें हें करचें आनी प्रॉब्लेम एका वयर सॉल्व जावनूच गेले, संवसाराचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावनूच गेले. कशें जालें म्हाका आनीक कळीत ना आनी ताजे वयर हांव चिंतूंक घेवचना कशें जालें, कित्याक कोत्ता हे प्रॉब्लेम म्हजे सॉल्व जाल्ले म्हज्या बापान केले पवित्र आत्म्या मार्फत. प्रेज द लॉर्ड. उतरां वरवीं. हालेलुया. कसलीच अडखळ येतात, सुमार अडखळ येताले. कसलीच अडखळ येयली ती अडखळ म्हाका काय जाल्यार एका वयर एक सॉल्व जावनूच गेल्यो. प्रेज द लॉर्ड. आनीक आसले एक दीस हांव मस्त तकुल्लो जावन आसा, मस्त काय म्हणटात कुडीन मस्त दूख आसली. ओके. आनी काय म्हणून म्हाका म्हळ्यार कुडीन कांय एक सकतच नातल्या बरी म्हाका भोगतालें. त्या वेळार हांवें काय केलें अशेंच म्हळ्यार म्हज्या काय म्हणटात कामाच्या जाग्यार वचोंक एक 15 मिनटाची वाट हांवें चलोन वचोंक आसता आनी त्या वेळार हांवें सकाळीं म्हजी आत्मी गरजवणी हांवें करूंक सुरू केली आनी अशें हांवें तें कंटिन्यू केलें. केन्ना कामाच्या जाग्यार पावतना एक तराची नवी उर्बा एक कालिंगी म्हज्या कुडींत एक नवी सकत आयल्या बरी भोगलें आनी ही सक्तेंत कालें जाल्यार म्हाका सगळो दीस म्हजो बारी बऱ्यान हांवें काम करूंक म्हाका कृपा मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. म्हजो आनेकलो इश्ट आसा, ताणें म्हाका ताजे कडेन उलयतना ताणें म्हाका ताजी एक टेस्टामनी दिली. तो कालें जालें तांणी एक घर बांदूंक कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लें आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन साबार घरांची कॉन्ट्रॅक्ट आसतली आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलो ह्या भावा कडेन, म्हाका तुजे एकल्याचें घर सोडल्यार बाकी हर एकले घर बांदतना म्हाका अडकळी वयर अडकळ येवन आसात. हें परमिशन ना, हाचें ना, काले ना काले रगडे येवनूच आसात. खाली तुजें एकल्याचें घर मात जे आमी प्लॅन केलां त्या प्लॅना प्रकार वचोनूच आसा, केन्नाय तें काम पाटी म्हणलें पडोवना. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणटा तुज्या की पयलीं हांवें घरां हाडून गेल्लीं आसात, पूण म्हाका एका ना एक तराच्या काय म्हणटात चॅलेंजीस येवनूच आसात आनी तें काम डिले जावनूच आसा, पूण तुज्या घरच्या कामान म्हाका येदोळ म्हणशें कसलेंच घडयना. आनी तो म्हणटा आमी दीस आनी रात म्हजें फोकस खाली देवाच्या उतरा वयर आसा म्हणटा तो. आनी काय म्हणटा कुडीच्या गरजवणेंत आय मीन काय म्हणटात आत्मी गरजवणी, त्या गरजवणीच्या मुखांतर तो कालें करता आपल्या जेजू कडेन संभाशण तो चलोवन आसता. ह्या बापा कडेन ताजें संभाशण चलोवन आसता. प्रेज द लॉर्ड. आमी सगळीं हांव आयिल्लो देवाच्या उतराक आयिल्लो म्हजे प्रॉब्लेम काणकोन म्हज्या प्रॉब्लेमांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर, पूण तें स्टेज ती आतां जाली. आतां म्हाका एक प्रमोशन मेळ्ळां आनी तें जावन आसा म्हजें आनी बापाचें रिलेशनशीप. आतां म्हजें फोकस केवल बापाच्या वयर, म्हजे बापा वयर रिलेशनशीप दिसान दीस तें स्ट्रॉंग जावन आसा. स्ट्रॉंग जावंक हांव ताजे वयर स्ट्रॉंग जावच्या खातीर हांव कालें करतां देवाचें उतर शिकोवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देव जावन आसा मोग. कितलें चड आनी चड म्हजें रिलेशनशीप बापा वयर स्ट्रॉंग जाता तितलो चड हांव मोगांत ऑपरेट ह्या मोगांत हांव चलोवंक शिकतां. आनी केन्ना हांव मोगांत चलोवंक शिकतां तेन्ना कालें जाता म्हजो तो कालें म्हणटात आमचे सायबाचे ओडणी, राग, मोसोर तें सगळें ऑटोमॅटीक वयता. त्या मोगा मुखांतर मोगा विरोध तांकां रावोंक साद, त्या सैतानाक रावोंक साद दिना. प्रेज द लॉर्ड. अशें हर एक संगतीन ती काय म्हणटात देवाच्या उतरांत म्हजें फोकस घालता. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें कशें फोकस घालचें आमकां जुवांवच्या हातूंत आमकां जेजू शिकयता. कशें पयली वळ पळया, हांव खरी दाखोल आनी म्हजो बाप तोटा माली.
दुसरी म्हजे वचीचे की सेकंड वय वय कंटिन्यू असत म्हजे थंय आसून पोळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी पोळ दिता तो हर एक फांटो चड पोळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. प्रेज तुम्ही द लॉर्ड कंटिन्यू तुम्ही वाचा जाल तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपाक येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुम्ही म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो येतेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीसस आता पळया हांगासर जेजू जावन आसा दाखवाल आनी आमचो बाप तो तोटा माली. ओके तो सगळ्यान तोट बापाच्या काय म्हणटात अथॉरिटिकल आसा आनी तांतू जावन आसा करी दाखवाल तो जावन आसा जेजू आनी आमी काले जावन आसा त्या दाखवालीचे फांटे जावन आसात म्हळ्यार आमी जेजू भितर रोंबवन आसा एबायड इन क्रायस्ट. ओके तर आता दुसरें जे कोण फळ दिना तर हर एक फांटो तो कातून घालता. मुजे थंय आसून हांगासर पळय व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगासर काले सांगता दुसरी वळ मुजे थंय आसून म्हणजे आमी जेजूक आमचो देव रायसो तोंडदार म्हणून मानून घेतला ते जाला. ओके तो पार्ट मुजे थंय आसून म्हळ्यार आमी जेजू थंय आसा पूण फळ आमी दिना. प्रेज द लॉर्ड तर तो फांटो खंयच्याय उपकाराचो न्हय. आता हांव एका काळार तशेंच आसलो हांव जेजू थंय आसलो पूण हांव पूण कसो फळ दी जे तो फळ दिनातलो आनी त्या वेळार कालें करतालो हांव त्या खंयच्या तो फांटो खंयच्याय उपकाराचो न्हय आसलो पूण कोण फळ दिता ताका चड आनी चड फळ दिवच्या खातीर कालें करता ताका आनीकी चड ताका ताजें पोशण तो करता. प्रेज द लॉर्ड तर हांगासर हांव फळ एका काळार दिना हांवें फळ दिवचें रावयल्लें दिना कित्याक परत एक पटी म्हज्या संवसाराच्या वडणे फाटल्यान गेल्लो पूण म्हाका ताणें कातून घालूं ना भगाताची कुरपा म्हजे थंय आसलो बोगसाणें म्हजे थंय आसले जेजून म्हजे पातकां ताज्या कुर्सार ताणें खेळयल्लीं आनी परत एक पटी तो मोगान म्हाका फाटीं हाडटा कित्याक वाट चुकोवन गेल्लो परत एक पटी तो ताज्या खांद्यार घालून म्हाका तो फाटीं हाडटा आनी चड फळ दिवच्या खातीर तो कालें करता म्हाका आनीकी चड कालें म्हणटा पोशण दिता सवन बेंडून घालता जें कितें म्हणजे तें कोटेपण आसा तें तो सगळें कातून घालता. प्रेज द लॉर्ड बेंडटा. ओके हांगासर पळय तिसरें म्हणटा तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मारिपात बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. हांगासर पळय तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मारिपात हांगासर खंयसर म्हज्या मागण्या मारिफात म्हणलें ना ह्या मागण्या मारिपात बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी तुमी जाल्यात तशें ना कालें आसा त्या उतरां मारिपात तर उतर आमकां नितळ करता या जें कितें आमचें तें वायट आसा जें कितें वायट कालें म्हणी आसा तें काडटा खंयचें उतर जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड कित्याक आमी गिळी पाटां म्हणटात कन्नडांत एक मागणें आसता ते मागणें आमी सांगून रावता इवन आतां जाल्यार थोडे फावटचे इसरतना खंयचे स्क्रिप्चर सांगचे आमी एक स्क्रिप्चर सांगल्यार ते स्क्रिप्चर सांगूनच आसा इतले फाटी सांगलां या लेखी दवरतात ताजे तशें न्ही ते काल जाता ते उतर काडलां ते उतरा बदले ते एक गिळी पाटां मागणें म्हणल्या बरी आमी करता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. थोडी मागणी आसात आमी मिसार सांगची मागणी ती मागणी म्हाका आतां सांगा म्हळ्यार म्हाका सांगूंक येना कित्याक त्या वेळ मिसार आसल्यार मात ती मागणी म्हाका ऑटोमॅटीक म्हज्या तोंडांत जावन येतात कित्याक म्हळ्यार ते एक मागणी गिळी पाटां जावन गेलां ताचे उतराचे अर्थ हांवें केन्नाय ताचो अर्थ कितें म्हण हांवें येदोळ मातशें नियाळ केल्लो ना. प्रेज द लॉर्ड
कशें साबारपटी मुजेत जाल्यात. ओके, सो हांगासर काय म्हणटात उतरां मारिपात. तर आमी आतां उत्तर काडूंक आसा आनी उत्तर आमचे मुखार आसा. आनी उत्तर ते उत्तर आमकां कालें करता, त्या उतरा भितर कालें आसता, ती माकणी आसता, तें एनॉयंटींग आसता, तें एनॉयंटींग म्हाका म्हजें कितें वायट आसा तें काडूंक शकता. आतां चवथी पळया, तुमी मुजे थंय एकवटून रावा. आमी जेजू थंय एकवटून रावचें. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आतां हें एकवटून कशें रावचें कोणी सांगशात गे? कोणाक कळीत आसा? आमी जेजू थंय कशें एकवटून रावचें? प्रॅक्टिकल तुमी कोणी सांगशात गे म्हाका प्रॅक्टिकली? जेजूचें तुमकां कशें उतर समजलें तशें सांगा. हं, जेजूचें उतर खाण घेवन हं. उतरांत उतरच सांगचें जेजूचें. उत्तर सांगचें. ओके. आनी कोणी? त्या उतरांचो नियाळ करचो. ओके. आनी कोणी? ओके. एक सवाल तुमकां. चिंता एक काय म्हणटात एक तुमच्या थंय घरांत एक टांकी आसा म्हण चिंता. थोड्या आंगणांत एक टांक बांदतात न्ही धरणीर उदक जमा करूंक. ओके. त्या टांकी भितर तुमचे एक काय म्हणटात कोंबयेचे पिल्गी या माजर त्या उदकांत पडले म्हण चिंता. तर तुमी कालें करता? देवाचें उतर सांगूनच रावतात की आमी उतरान रावचें न्ही? हें कालें तुमचें एक्शन कालें आसता. तें काडटात. ओके. तुमी एक्शनाक देंवतात. कालें करता त्या माजराक तुमी उदकांत पडले म्हणटना तुमी कालें करतात धांवून वचून त्या माजराक तुमी तुमच्या हातांतून भायर काडटात. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर आमी देवाचें उतर सांगून आसतना वय मू आमी एक्शनाक देंवता, कामाक देंवता. प्रेज द लॉर्ड. ओके. हांगासर पयलें कालें जाता तुवें त्या कामाक देंवच्या पयलें तुज्या मतींत एक चिंतप येता. वय मू? तें कालें चिंतप जावन आसा. तुवें वचून त्या माजराक तुज्या त्या टांकयेंतून उदकांतून भायर काडचें. प्रेज द लॉर्ड. पयलें आमकां एक्शन करच्या पयलें आमच्या मतींत एक चिंता पडटा. ओके. आतां हांगासर तेंच जावन आसा. आमी देवा थंय एकवटान रावचें म्हळ्यार आमी हांगासर जेजू सांगता, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावचें म्हळ्यार म्हजें चिंतप, पयलें म्हजें चिंतप तें जेजूच्या उतराक हांवें लिंक करचें. ओके. तुमी आन्सर दिलें तें करेक्ट आन्सर. कालें जावन आसा आमी देवाचें उतर नियाळ करचो म्हणलें. आतां हें नियाळ तें एक पार्ट जावन आसा. आतां सेकंड पार्ट जावन आसा म्हजें चिंतपूच तें उतर करचें. प्रेज द लॉर्ड. आतां कशें गे म्हळ्यार चिंता एका मनशान तुमकां एक कालेंगी एक पाड उतर तुमकां सांगलें. प्रेज द लॉर्ड. आतां कालें जाता तेजें रिएक्शन कालें त्या उतराचें तो उतर कालें म्हणटा उतरां आमची सीड जावन आसात, बियो जावन आसात न्ही. आतां त्या मनशान एक पाड उतर तुमकां सांगलें म्हणटना ताजें रिएक्शन तें सीड आमी स्वीकार केल्यार कालें जाता ताका एक रिएक्शन आमी दाखयता आनी त्या उतराक 2 उतरां आमी फाटीं दिता. प्रेज द लॉर्ड. संवसाराच्या जाणव्या प्रकार. पूण आतां कालें करता देवाच्या उतरांत आसतना कालें करतात तें उतर तुमी स्वीकार करनात. ताणें कालें सांगलें स्वीकार करना. बगार तुमी सांगतात की ताका तुमी कालें करतात मोगान बोक्षितात. पयलें जावन आसा. ताका तुमी त्या उतराक रिएक्शन करनात. बगार त्या उतराक तुमी एक एक्शन दाखयतात. कालें करतात तो मोग जावन आसा ताच्या एगेन्स्ट एक्शन आनी त्या मोगांत तुमी कालें करता पयलें जावन आसा तुमी ताका बोक्षितात. प्रेज द लॉर्ड. तुजें चिंतप आनी हें कशें आयलें देवाच्या उतरांतून. तें तुजें चिंतप त्या देवाच्या उतराक तुजें चिंतप आनी देवाचें उतर एकच करचें. म्हळ्यार कशें देवाचें उतर सांगता तेंच म्हजें चिंतप करचें. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आतां वय जेजून सांगलां न्ही 7च्या 70 पटी आमी बक्षिजे म्हणून. एका भावान म्हज्या विरोध कालें सुख करी जाल्यार आमी 7च्या 70 फावटी आमी बक्षिजे. म्हळ्यार ताका एंड ना. ताका अनलिमिटेड बोगसाणें आनी तेंच जावन आसा तर आमी तेंच बोगसाणें आमी त्या कोणी मनीस आमकां वायट करूंक आयलो म्हणटना ते बोगसाणें आमी ताका दाखयतना कालें जाता तें आमचें चिंतप त्या उतरा जेजूच्या त्या उतरा थंय एक जाता. आनी त्याच रितीन आमी ताका एक्शन दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. तें जावन आसा कालें म्हणटात देवा थंय एकवटान रावचें. म्हळ्यार आनी तें एकवटान रावचें जाल्यार आमकां देवाची वळख
चड आनी चड आसूंक जाय आनी ती वळख जायची जाल्यार आमी देवाचें उतर चड आनी चड वाचून नियाळ करूंक जाय आनी हातूंत जावन पुरो आमचे पर्सनल स्टडीज आनी काय म्हणटात हांगासर भाऊ भयणी देवाचे उतार वांटतात ताचे तावन आमी कसले चॅनल आमकां मेळटा ताजे तावन आमी देवाचे उतर चड आनी चड आमी काले करूंक आसा नियाळ करूंक आसा ताजे वयर चड आनी चड आमी शिकोवंक आसा आनी कशें शिकप कशें आमी आमचे संवसाराचें शिकयल्या त्याच रितीन आमी शिकोवंक आसा आनी अकरेसो वांटो कालिंगी म्हळ्यार भोव गरजेचो वांटो सबारपटी आमी चुकोवन पडटा जे कितें आमी शिकता ते आमी हेरांक शिकोवंक आसा प्रेज द लॉर्ड जावं पुरो आमची मोगाची कुटुंबाची जावं पुरो कोणीय जावं दी आमी तांकां शिकोवंक आसा एग्जाम्पल कालें जाता म्हळ्यार आमच्या केसीन आमी थोडे इश्ट आसा आनी आमी एकामेकाक फोन करता ओके केन्नाय आनी फोन करतना आमी काले करचे तो काले शिकता ताणें म्हाका सांगचें हांव काले शिकता आमी ताका तशें आमी एकामेकाक उतरां एक्सचेंज करचीं प्रेज द लॉर्ड हातूंत मस्त म्हळ्यार मस्त जाणवाय आसता जावंक पुरो आमी तुमी आतां आमी हांगासर देवाच्या उतरांत आसा एकामेकाक काले म्हणटात एक 5 मिनटां फोन करून उलयत आमी जे कितें आमी शिकता एकामेका देव संवसाराचे गजाली न्ही बट त्याच जाग्यार आमी काले करचें देवाचे उतर आमी एकामेकाक एक्सचेंज करयेत प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जेजस आनी अशें जावन आसा कित्याक जे कितें आमी शिकता तें आमकां वांटूंक आसाच संवसारान कालें चलता आमकां पयलें शिकायचें ताजे वयर आमी एग्जाम बांदीचे आनी ताजे वयर आमकां सर्टिफिकेट मेळचे ताजे उपरांत त्या शिकल्ल्या वयर आमी काम करयेत नाजाल्यार आमकां तें काम करूंक कालें म्हणटा परवणगी ना या इल्लिगल जाता प्रेज द लॉर्ड पूण देवाच्या उतरांत तशें न्ही देवाच्या उतरांत पयलें आमी शिकोवंक आसा आनी हेरांक शिकोवंक आसा आनी त्या वेळार आमकां आनी चड आनी अवकाश मेळटात चड आनी चड जाणवाय काणकोंक कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर सांगता की दिवो पेटोवन आमी कळशे बंदा या काटल्या बंदा आमी दवरिना बगर तें दिवटो न्ही दवरता आनी आमी उजवाड जावंक आसा आनी ते उजवाड आमी हेरांक दिवंक आसाच आमी ते लिपोवन दवरूंकय जायना उजवाड कोणाच्या अंडर कंट्रोल करूंक जायना तशेंच आमी हेरांकय दिवंक आसा प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जेजस हांगासर आमच्या ग्रुपांत काले म्हणटात वार झोन म्हणल्यार ग्रूप आसात आनी थंयसर आमी कालें करता एकामेकाक कॉल करून आत्मी गरजवणी ते गरजवणींत आमी जेजू कडेन आमचो आमी पवित्र आत्म्या मारिपात आमी बापा कडेन आमी आमचो काले म्हणटात कन्वर्सेशन आमी करूंत आसता प्रेज द लॉर्ड त्याच रितीनी आमी एकामेकाक उतर एक्सचेंज करनी आमी एकामेकाक सपोर्ट करूंक आसता प्रेज द लॉर्ड आनी अशें आसतना कालें जाता आमकां चड आनी चड जेजूची जाणवाय मेळटा आनी जेजूची जाणवाय जावन आसा जेजू थंय आमकां कितली जाणवाय मेळटा ते जावन आसा आमची जैताची वाट जावन आसा कित्याक आमकां जे कितें आमचे संवसाराचे प्रॉब्लेम्स आसतात या काले आसतात ते सगळे प्रॉब्लेम्साक जेजूचें उतर जैत दिवंक शकता आनी केन्ना जैत दिवंक शकता केन्ना आमकां ते उतराची वळख आसता ते उतर आमकां कळीत आसता ताची जाणवाय आसता त्या वेळार आमी ते उतर ताच्या प्रॉब्लेम्सा वयर एप्लाय करयेत आनी त्या वेळार एप्लाय करतना ताजे अनॉयंटींग जाता ते प्रॉब्लेम नास जाता प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जेजस हालेलुया कोणाकी काले सांगूंक आसा कोणाकी काले ऍड करूंक आसा प्लीज करा ऍड हालेलुया कितें ऍड करूंक आसा आतां हांगासर पळय आतां तुमकां आतां आमी हांगासर शिकल्या तर तुमकां कालेंगी एक जाणवाय येवंक पुरो आतां कळीत आसा दायकन ती लिपोवन दवरूं नाकात लजे नाकात सांगा तुमी कोणी आसूं दी तुमी येवन सांगा त्या काल जाता आमकांय ताजी जाणवाय मेळटा प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जेजस Praise God, brother. Praise God. प्रेज द लॉर्ड येस ठीक आहे. Praise God. Yes. Yes. Praise God. तुम्ही करेक्ट बरें शिकयलें म्हळ्यार विशय घाला म्हळ्यार सडवत आमी देवाचे उतार बायबलांत कितें आसा ते आमी लोकांक शिकयता पूण तुमी कितें केलें म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत ते एप्लाय केले ते व्हेरी इम्पॉर्टंट
आता जेजूची सुवार्ता बरी खबर वय ती सुवार्ता हांवें यूज कर म्हज्या जिवितांत कितले बरे पळोवन दिला पळय त्या जाणां हांव देवाक एक साक्ष जाता. जायते फावटी आमी काले करता म्हळ्यार देवाचे उतार आमी सांगता हेरांक शिकयता पूण आमच्या जिवितांत ते एप्लाय करना. तातूंत ते रिजल्ट आयल्यार मात्र ते काय म्हणटा देवाचे उतार उपयोग करना. त्या जाणां आमी जेजूक एक साक्ष जाता. मातर आमी हेरांक खाली उतार मात्र शिकयता पूण तुमी ते एप्लाय केल्ल्या वरवीं तुमच्या जिवितांत ते अनुभव केल्ल्या वरवीं ते उतार चड इफेक्टीव जाता. ताका म्हणटात आमचो एक इवांजल म्हणटात, आमचो गॉस्पल. Yes, देवाचे praise उतार God. आमचे जायचे ते. प्रेज गॉड. Hallelujah. Amen. Yes, correct. Yeah. Thank you, brother. Yes, praise God. आनी कोणाकी कलेय ऍड करूंक आसा? प्लीज येया मुखार. प्रेज द लॉर्ड. या अशें ताका परत एक फावटी सांगलें पळय, परत एक फावटी हांव रिपीट करता की आमी स्टडीज आमचे म्हळ्यार ते शिकोवन आमी सदां न्हीद कळीत नासतना आमकां करूंक आसा. म्हळ्यार ताका कांय रेस्ट म्हणलें ना. ओके, कित्याक आमी ऑलरेडी रेस्टांत आसा. कित्याक ह्या संवसाराच्या काले म्हणटात त्या ट्रेसांतून आमी आमकां काले म्हणल्यार आमकां जैत मेळ्ळां. आमी ताजे संवसार कित्याक म्हळ्यार सांगता पळय, हांवें संवसारा वयर जैत केला. तुमकां ह्या संवसारांत कश्ट दूख आसतलेच, पूण धैर्य घेया, हांवें ह्या संवसाराचेर जैत व्हेला जेजून म्हणला. केन्ना आमी जेजू सांगता आसता आनी जेजूच्या उतरांत आसता आनी तेन्ना आमकां कसलेय चॅलेंजीस, कसलेय प्रॉब्लेम्स आमकां आलोवंक शकनात या आमचे फोकस चेंज करूंक शकनात. कित्याक आमचे उतर आमी देवा जेजू थंय, आमची चिंता जेजू थंय एक जावन आसता. आमी जेजू थंय एबायड जावन या जेजू थंय आमी घोटसोन आसता. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जेजस. थँक यू. म्हजो टायम जालो न्ही? येस, टायम जालो तुका. आता आमी हय. इलेवन टाइम्स करयत रोलिंग, मागीर लास्ट आमी माने प्रार्थना कर अखेर केली. ओके. येस. येस, प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. रंबरा
प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू Praise. जीजस. मोगळा बापा तुका जावं मागीर मोगळा सशनाच्या सशनाक आमेन. आज हो एक भोव बरो वेळ आमकां तुवें दिवन तुज्या उतरा वयर आमकां तुवें नियाळ करूंक आमकां तुवें हो अवकाश आनी कृपा तुवें आमकां फावो केली बापा. तुका जावं आमी मायमा ओगळाक दिता. हांगासराच्या सगळ्या म्हज्या भावा भयणींक ताच्या कुटुंबा वयर आनी सगळे जे कितें ती वावर करतात सगळे तांच्या चिंतपा वयर सगळे तांच्या वावरा वयर आनी सगळे तांच्या कुटुंबादारान ते तुजो तो पवित्र आत्मो ह्या वेळार काम करता. जे कितें तुज्या उतरा विरोध आसा ते सगळें तें तुवें काडन नास जालां, काडन नास केलाय आनी ताच्या वयर तुवें तुजें जिवीत तुवें तुजें कृपा ती आसा केल्याय आनी आमी सगळीं एकामेकाच्या सांगातपणांत एकामेका तुज्या उतरांत रावून तुजें उतर हेरांक शिकोवन त्या प्रकार आमी जिवन आसा ही कृपा तुवें आमकां फावो केल्याय आनी फाल्यां जावन प्रारंभ जावनच्या रेती रेवयर थंयसर येवनच्या सगळ्या पार्टिसिपेटा वयर आनी तशेंच थंयसर शिकोवन दिवच्या सगळ्या प्रिचारा वयर तुजी कृपा तुवें दवरल्याय आनी थंयसर तुजें उतर प्रगट जाता. त्या उतरा वयर आमी सगळीं काम करता. ते उतर आमकां जे कितें करूंक सांगता तें आमी करता आनी अशें ह्या संवसाराचेर आमी जैत तुज्या कृपेंतावन आमी जोडूंक फावो केलाय. ब्रदर जॉन्सना वयर आनी हेर सगळ्या भावा भयणी वयर तुजें आनी तांच्या कुटुंबा वयर तुजी संपूर्ण तराची कृपा तुवें वतल्याय आनी हें मिसांवाचें काम सगळ्या संवसारार विस्तारलां आनी सगळीं तुज्या एका हिंडांत आमी एक जाल्या. हें मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरेपात. आमेन आमेन Amen. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, brother. Thank you, Thank you. sister. समेस्ता थँक यू. आमकां कळीत आसा फाल्यां जावन आमची 4 दिसाची वस्ते रितीर आरंभ जाता. त्या देखून परवा 4 दीस आमचे झूम मिटींग आसचे ना कित्याक ते रितीर असल्या वरवीं ताच्या उपरांत हांव निदान सोनवारा दीस आसतले टंग्स या रोरिंग सांगत आसता त्या ताका आमी जॉइन जावया परत. समेस्तांक थँक यू. ओके थँक्यू. देव बरें Thank करूं. you. थँक यू. Praise God. Thank you, brother. Thank you. थँक्यू. Thank you, brother. Thank you.